बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर करपा लाभल्या. जो हांव आवस्वर 1 वळ 16 समया जेजू थावन आमकां कुरपे वयर करपा लाभता. देखून समया जेजूक भोवपळी सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावया तें गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका. आमच्या कांताराच्या बुकांत कांतार नंबर A23 A20 आणि 3 पान नंबर 30 आणि 3 पेज नंबर 33. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागरा आराधन तुका. येसड वंदारा आराधन तुका. उंड्या रूपार तूं लिपन आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रूपार तूं लिपन आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय. पवित्र संगात तुजो दिवोन आसाय. जेसू मोगाळा आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागरा आराधन तुका. येसड वंदारा आराधन तुका. जेजू करो भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा. ताजे थावन आमकां कुरपे वयर करपा लागता. Lord Jesus is truly present in this holy Eucharist. From His fullness we receive grace upon grace. Let that grace of our Lord Jesus flow into your lives. Let it flow into your families. Let it flow into your house, in your neighborhood, in your ward, in your church, in around the society. Let Him transform us. स्वादिक जेसू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादिक जेसू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सुम्या जेसू तूं गोळी बरो. तुमचे जिणी येसो एक स्तारो. सुम्या जेजू तूं गवळी बरो. तुमचे जिणी येसो एक स्तारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. दयाळा आराधन तुका.
तुका ये सोडवोंडारा आराधन तुका हालेलुया हालेलुया Taste and see that the Lord is good. Hallelujah. ताजी रूस पड़ेया कितो मधुर को. Hallelujah. Get into the presence of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गाम बापा होगलाब जेसु छई छई पवित्र आत्म्या हालेलुया होसाना हालेलुया हो मोगाचन तुमका हर एक ल्यांग हाव एक वर्त्या कुरपेसो दीस हाव मागता. I wish you all a day of God's abundant grace. आमकां वाचूंक मेळटा जो आमच्या वांजेलान पयल्या वसरांत 16 बेबडीर Gospel of St. John chapter 1 verse 16. ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कुरपा म्हळ्यार कितें मोगाच्यान कुरपा म्हळ्यार बरी भलायकी. देखून बापूय सकाळ ताचे दीस केला ताचे तावन बरी भलायकी तुमकां वळोन येता. जर तर तुमी पात येता ते म्हणटा समिया जेसू तावन म्हज्या उपरांत सांगा समिया जेसू तावन म्हाका बरी भलायकी मेळटा. बऱ्या भलायकी वयर बरी भलायकी मेळटा. ताचे तावन म्हाका सुटका मेळटा. सुटके वयर सुटका म्हाका मेळटा. म्हाका शांती मेळटा. बरोन ओमतोच्या मापान शांती मेळटा. म्हाका समाधान मेळटा. संपूर्ण समाधान मेळटा. म्हाका उजवाड मेळटा. म्हज्या काळोखांत समियाचो उजवाड परस जळटा. ताज्या परजळांत हांव प्रकाश भरीत जाता. ताचे तावन आशिर्वादां वयर आशिर्वादां मेळटात. समृद्धी वयर समृद्धी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो एक भाव हांगासर येवन म्हाका साक्ष दिता ह्याच दिसांनी. तो म्हणटा फादर म्हज्या जिवितांत म्हाका अदृश्टच नातलें. म्हज्या जिवितांत म्हाका लक्कच नातलें तो म्हणटा. आनी तो म्हणटा म्हज्या कुटुंबां सगळ्यांनी म्हणचें आसलें तूं जल्मल्ल्या थावन कितेंच बरेंपण जावन आसा. जायत्या परिक्षेन तो फेल जाल्लो. जायत्या सब्जेक्ट्सांत विशयांत तो शिकपांत ही चड समजण या चड जाणवाय चड गिन्यान नातलो तो. आनी देखून ताणें वेपार वैवट करतना हर एक पटीन तो चलवालो. ताच्या कामाच्या जाग्यार जायते पटीन ताणें काडलें. ताका कामांतलें काण घाल्लें. ही हॅड लॉस्ट हिज जॉब. ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मेनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट्स एंड जॉब्स दॅट ही डीड. देखून तो म्हणटा दैवी कलोरेत्री मंदिराक आयिल्लेंच थंयसर ताचें जिवीत ताणें देवाक समर्पण दिलें. आनी दैवीक अनुभव ताका जालो. आनी तो म्हणटा देवाच्या अनुभवांत तो प्रवेश जावन आपणाकच देवाक समर्पण दिवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाचें उतर वाचूंक सुरू केल्लेंच ताच्या जिवितांत ताका वेडो गेल्ल्या सर दुरादृश्टतावन सर तराच्या शिरापांतले सर तराच्या बंदड्यांतले सर तराच्या दुश्ट शक्त्यांतले पाताळच्या शक्त्यांत देवान ताका निवारलें. तो म्हणटा ताजे उपरांत ताका कुरपे वयर कुरपा लाभली. तो म्हणटा बऱ्यांतलें बरें काम ताका मेळ्ळें. त्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळें. तेदोड बरी ह्या 12 वर्सां जावन ताका सैरीक जायनातली. एक बरी सैरीक जाली. ताजे उपरांत काजर जालें. काजर भोव गद्दळ्यान जालें. आनी त्या काजर जाल्या उपरांत ताका भुरगीं जालीं. दोगां जवळीं म्हळ्यार पयले पटी ताका जवळीं जाली. ताज्या उपरांत एक भुरगें जालें. ताजें म्हणलें घर जालें. ताचो म्हणलो जागो जालो. आनी आपरभेन तो चिंतनांतल्या बरी ताका एक बरें कार काण घेवंक सयत ताका साध्य जालें. आनी ताज्या पतीन सांगता भुरग्यांक सांगता जायत्या जाग्यार पुण्या क्षेत्रांक तो भोंवलो. पळयनातले ताणें जागे सयत पळयले. सांगता आसता तो म्हणटा ताच्या घरांत शांती आनी समाधान. केदाळे पवित्र पुस्तकाचें उतर खंय पैन करतना सयत कोंतासो तेर्स दैविकसो तेर्स आनी किर्तना ताणें तोंडपाट करची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान तो म्हणटा म्हाका कुरपे वयर कुरपा लाभल्या.
आज मोगाच्यान भोव पयस सक्रामेंतलो जेजू म्हणटा तुका हांव कुरपे वयर करपा लाभयता जें कितें तूं मागताय तें भरोन तुज्या बापान हांव तुका तें फाव करता केवळ तुजें जिवीत तुवें देवाक समर्पण दिल्या पुरो देखून मोगाच्यान आज आमचें जिवीत समयाक समर्पण दिवया देव बाप तुजो मोग करता आपल्या गोपान तुका वेंगून धरता जशें कोंबितीच्या पिलांक आपल्या पाखाट्या बांदा आरावन धरचे पर्यंत तो तुका आरावन धरता आनी कुरपेची जर तुजें तें व्हळाशी करता देखून भावार्थान आनी विस्वासान हें गीत आमी गावया B49 B49 पेज नंबर 61 60 आनी 1 तुझो मोग करता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या गोपान वेंगून धरता आपल्या गोपान वेंगून धरता कोंबितीच्या पिलांक आपल्या पाकट्या पंदा आरोंदरच्या परी तो तुका आरयता कोमितीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरंदरचे परी तो तुका आरयता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया दर्यांत उतरून गेली ती परसा तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परसा सुके धरणीर सोलून गेली ती परसा सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परसा इस्रायल पर्जक आपल्या सांभाळून वता इस्रायल पर्जक आपल्या सांभाळून व्हरता इजिप्तच्या गुलामपणांतावन सुटका दिता इजिप्तच्या गुलामपणांतावन सुटका दिता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया देव बाप तुझो मोग करता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या गोपान वेंगून धरता आपल्या गोपान वेंगून धरता अनुभव कर देव तुझ्या मोगान भरला तुका आरावन धरता तुका पटलोवन धरता तुझे दुखां पुसून काडता तुझ्या जिवितांतले दूख पयस करता आनी संतोष आनी आनंद तुझ्या जिवितांत दिता तुझ्या जिवितांतले सगळे रीण नश्ट आर्थिक अडचणी समस्ये बंदळी सगळे हर एक तराची अलर्जी हर एक तराचे मनस्ताप जगणे झूज सगळे पयस कर आशीर्वाद बेसांव समृद्धी ग्रेसकाय सवलत्यो पवित्रपण भाग्यवतपण सगळे आज तुका तो फाव करता स्वीकार कर देवाची कृपा दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता दिसा वेळा मोडा सावळी तो धाडता रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता आकाशांतून मानाचे खाण तांकां दिता आकाशांतून मानाचे खाण तांकां दिता कडपतावन उदक पियूंक दिता कडपातावन उदक पियूंक दिता हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया
हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया. देव बाप तुझो तुझो मोग करता, देव बाप तुझो मोग करता. आपल्या गोपांक वेंगून धरता, आपल्या गोपान वेंगून धरता. कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पंदा, आरावंदच्या परी तो तुका आरायता. कोमितीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा, आरावंदरचे परी तो तुका आरायता. हालेलुया रे हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah. Spend some time in worshiping the Lord with the gift of tongues. Use the gift of tongues. God wants to hear your personal voice, your individual voice. He wants you to speak from the bottom of your heart. तुझ्या काळजाच्या भगणाने देवाला बोले, देवाला बोले. उलो मारता का, तुझी भगणा का सांग, तुझे अतिरेकता का सांग, तुझे मागण्या का सांग, तुझे गरज तो का सांग. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मगाच्यानो आज आमी नियाळ करया जुआंचो वांजेल अवस्वरी 1:16. John chapter 1:16. ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभता. We receive grace upon grace. ह्या कुरपे विशयान नियाळ करता आसतना मुंदरसून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा 17व्या वडीर in verse 17. कित्याक धर्मशास्त्र मोइशे मारिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयिल्लें. म्हाका हें वाचता आसतना म्हाका एक विशेश दैवीक अनुभव जालो आनी त्या अनुभवांत असलें एक सत म्हाका उगडापें जालें. देव नियमशास्त्रा विशयान म्हणटा आसतना नियमशास्त्र मोइशे मारिफात दिल्लें, एक वस्त दिल्ल्या बरी. ही एक वस्त कोणाक दिल्ल्या बरी. नियमशास्त्र देवान दिलें म्हळ्यार ती एक वस्त. नियमशास्त्र म्हळ्यार ते उपादेश, ते आज्ञा देवान दिल्ले मोइशे मारिफात. पूण कुरपे विशयान सांगता आसतना सत आनी कुरपा जेजू क्रिस्ता मारिफात तें आयलें. आयलें म्हणटा आसतना एका व्यक्ती बरी वय. संपूर्ण कुरपा म्हळ्यार समी जेजू क्रिस्त, संपूर्ण कुरपा म्हळ्यार देवूच. आनी देव आमचे थंय आयलो, ताचे थंय कुरपा संपूर्ण परिपूर्ण तरान आसलें. सत संपूर्ण परिपूर्ण तरान शांती, समाधान, उजवाड, पवित्रपण, भाग्यवंतपण, देवपण सगळें संपूर्ण आसलें. आनी आमी सुडका सोडवण झुडची म्हळ्यार सड आनी सड कुरपेन भरचें, कुरपेस्त जावचें, कुरपेन हांवें तुवें ग्रेस्त जावचें. हांव आनी तूं पातकी जावन आसा. हांव आनी तूं ह्या संवसारांत रक्तामासाच्या वंदवण्यान वय बली जाल्ली जावन आसा, गुलाम जाल्ली जावन आसा. तर आमी कुरपेन ग्रेस्त कशें जावचें, कुरपेन समृद्धी कशी जोडची. आमी वाचता थंयसर मातेवाच्या वांजेलान 5व्या अवस्वरांत थंयसर 17व्या मॅथ्यू चॅप्टर 5:17. नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार हांव परिपूर्ण करूंक हांव आयला. नियमशास्त्र म्हणटा आसतना तक्षण आमकां उडास येवचे ते 10 उपादेश आनी मोइशे मुखांत्र देवान दिल्ले ते कायदे, ते रेग्रो, ते वाटो या ते संगती आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय. समी जेजू म्हणटा हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक न्ही, पूर्ण करूंक आयला. कशें ताणें पूर्ण केलें? आमी नियमशास्त्र मोडलां, आमी देवाचे उपादेश मोडल्यात, आमी देवाचे उपादेश पाळूंक नात. ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत आमी पातक जावन घेतलां. पातकाची शिक्षा आमचेर आसा, पातकाचो शिराप आमचेर आसा. आनी ह्या सर्वांतलें निवारचे खातीर ती पातकाची शिक्षा जेजून आपणाचेर घेतली. आम्हा समेस्तांची पातकां आपणाचेर ताणें घेतली. आमचे सर शिराप ताणें आपणाचेर घेतले. आनी निरापराधी जावन आसलो तो, कांयच पातक करनासलो तो.
आमचे खातीर तो कुर्सार मरता. आनी थंयसर कुर्सार मरता आसतना अकरेक मेल्या उपरांत थंयसर असलो एकलो शिपाई भाल्यान ताजें कडवळ उक्तें करता आनी त्या कडवळाच्या घायांतल्यान भायर सरता अकरेसो तेंबो रगत आनी उदक. रगत जावन आसा आमकां पातकां बोगसणेची, आमच्या पातकाच्या बोगसणेचें रगत अकरेसो तेंबो समियान जेजूतान भायर सरता. ताणें तें नियमशास्त्र संपूर्ण केलें. कितेंच पातक करनासलो, ताणें संपूर्ण निरापराधी परिपूर्ण पवित्र जावन आसलो, भाग्यवान जावन आसलो. समी जेजू म्हजे खातीर तुजे खातीर पातक्यां खातीर आपलें रगत वारयता अकरेसो तेंबो आनी ताचे थावन वाडटा ती पवित्र आत्म्याची झर. अकरेसो तेंबो तें उदक भायर सरलें. पवित्र आत्म्याच्या झरीचो, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो, पवित्र आत्म्याच्या देण्याचो, पवित्र आत्म्याच्या फळांचो, पवित्र आत्म्याच्या सत्तेचो तो गुर्त जावन आसा. अशें ताणें म्हाका तुका संपूर्ण तरान आमच्या पातकांतल्यान ताणें आमकां सुटका सोडवण दिली. देखून पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत थंयसर 6व्या वचनांत 19व्या वडीर 1 Corinthians chapter 6 verse 19 वर्ते मोल दिवन तुमकां मोलाक घेतल्यात, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या समिया जेजून म्हाका तुका वर्ते मोल दिलां, ताच्या जिवाचें मोल दिलां, ताच्या रक्ताचें मोल दिलां, ताच्या सगळ्या जिविताचें मोल दिलां, ताचेंच मोल, ताच्या व्यक्तित्वाचें मोल ताणें म्हाका तुका दिलां, म्हाका तुका सोडोवच्या खातीर. आनी हें आमी स्विकार केल्ल्या वेळार कुरपे वयर कुरपा लाभता. म्हाका मे म्हयनो, गिमेचे दीस, रजेचे दीस, ह्या दिसांनी म्हाका दैवीक रेतीर मंदिरांत कुरपे वयर कुरपा लाभच्या खातीर जायते रेतीर आसात. ह्या दिसांनी हांगासर ब्रदर टी.के. जॉर्ज आनी ताचे सांगात येता कन्नडांत अपुर्बेची रेतीर आसा. आतां परवां शेनवारा दीस हांगासर वावूट करना आसा मानादीक बाब वॉल्टर डॅन्सी मेंडोन्सा हांचो जुबलेव आसा. ते ह्या सारके जिवितांत 25 वर्सां सोंपयतात. तांच्या जिवितांत तांणी आपणाकच देवाच्या उतराच्या परगटणे समर्पण दिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देवान तांच्या जिवितांत तांच्या मारिफात केल्ली बरी कामां आमी उडास करून देवाक अर्घ आनी हो लाभ दिवन तांचेर आनीकी देव भरपूर आशिर्वाद घालून म्हण मागो मोगाच्या म्हाका आनी तुका व्हरतो एक अवकाश. ताच्या सांगाता ताचे सांगाती पाद्र्या आपल्या ह्या सारकी जिवितांत जुबल्यो करता ते हांगासर आसतले. आनी त्याच वेळार आमकां एसविडी एक नवो याजक मेळ्ळा, नवोच याजक दिक्षा मेळ्ळो, तोय थंयसर आसतलो शेनवाराच्या दिसा. आमी सांगाता मेळोन सकाळीं 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत एका दिसाची रेतेर करया, मागण्यांत रावया, देवाचें उतर आयकवया आनी अशें कुरपे वयर कुरपा जावन घेवया. देवाचें उतर आयकत आसतना मोगाचें आमकां बरी भलायकी मेळटा, सुटका मेळटा, सोडवण मेळटा, जाणवाय मेळटा, समजणी मेळटा. एक आवय एकल्या भुरग्याक हाड म्हणटा, फादर हो भुरगो केदाळाय मोबायलाचेर आसतलो, मोबायल सोडल्यार ताका जायनातलो, रागार जातलो. एक दीस मोबायल आमी काडून धरल्या खातीर बांयक उडोवंक सयत गेलो. 13 वर्सांचो भुरगो. पूण एक फावटी आमी दैवीक रेतीर मंदिराक हाडलें. एका शेनवाराची रेतेर जाल्लीच ताजे उपरांत तो म्हणटा परतून परतून आमी रेतेर या म्हणून. आतां केदाळ आमकां अवकाश मेळटा त्या भुरग्या कडल्यान आमी शेनवाराच्या रेतेर येता. मात न्ही ताजे शिकपान देवान आशिर्वाद केला आनी ह्या फावटी 10व्या क्लासींत ताणें बरे मार्क्स काडल्यात. देवाक जावं अर्घ आनी हो लाभ 93% मार्क्स काडल्यात. देवाक जावं अर्घ आनी हो लाभ. त्या फाटल्यान भाग मोगाच्या आमच्या जिवितांत कुरपे वयर कुरपा दिवंक आशेता. ह्या मेयाच्या 5 तारखेतावन आयतारा तावन वस्तेची रेतेर आसा, विशेश रेतेर बऱ्या भलायकेची सुटका सोडवणेची आनी आशिर्वादांची रेतेर. आनी ह्या म्हयन्यांत 18 तारखेर 26 वरांचे मागणी आसा. सकाळीं 6 वरां तावन दुसऱ्या दिसा सकाळीं 6 वरां पर्यंत पेंतकोस्ता खातीर मागणी करूंक आमकां अवकाश. सगळी रात जागरण आसतलें. बऱ्यांतले बरें याजक, बऱ्यांतले बरें लायक येवन हांगासर शिकोवण दितले. सांगाता मेळोन आमी पवित्र आत्म्या खातीर मागता आसतना मोगाचो 4 गांवचो लोक हांगासर जमतलो. सांगाता मेळोन जशें वयल्या माळयेर मरी मायांनी 120 जण भावार्थी मेळोन मागणें करूंक लागले. मोगाच्यान आमी मागल्या सगळ्या संवसाराचेर पवित्र आत्म्य देवन येवच्या खातीर, विशेश जावन आमच्या भारत देशांत एक बरो सरकार येवच्या खातीर, आमच्या कुटुंबांच रुपांतर जावच्या खातीर, आमच्या कुटुंबांनी मोगाच्यान कितें सगळें आमी वायट पळयता तें सगळें पवित्र आत्म्यान आपल्या उज्यान न पयस करीचें. आनी आमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक सगळ्या पवित्र सभेचेर येयचे. ह्या म्हयन्यांत 20 आनी 7 तारीख येता. मे 27 ऑनवर्ड्स सिस्टर विमला हांगासर येता. तिच्या हातांचेर पांयांचेर आनी तिच्या कडवडाचेर 5 गाय आसात. स्टिग्माता म्हणटा तिचे ते स्टिग्माता आसात. जेच्या खुर्साचे 5 गाय तिच्या कुडीचेर आयल्या. सिस्टर विमला ती तामीळ भाशेंत उलयतली, तशेंच इंग्लिशांत उलयतली, तशेंच हांगासर कन्नडांत ट्रान्सलेशन जातलें. तिच्या मुखांतर देवाचें उतर आयकुनचे भागी ह्या
मे म्हयन्यांत आसा तरणाट्यांक घेवन भुरग्यांक घेवन कुटुंबा समेत घेवन कुटुंबोत्सव कुटुंबाचो संभ्रम आमी करया मोगाच्या न्हू ह्या सर त्या सांग खातीर आनी तुमच्या वैयक्तीक त्या सांग खातीर मागोन मोगाच्या न्हू आमी एक गीत गावया. तुजे थंय आसा वळची जर सोम्या तुजे थंय आसा जिवीत E10 पेज नंबर 113 113 113. तुजे थंय आसा वळची जर सोम्या तुजे थंय आसा जिवीत तुजे थंय आसा दया माया सोम्या तुजे थंय आसा काकू तुजे थंय आसा वळची जर सोम्या तुजे थंय आसा जिवीत तुजे थंय आसा दया माया सोम्या तुजे थंय आसा काकू तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता. सर पिडेस्तान ते जेजूची दैवीक कुरपेची सर वाळोवन दी आनी ते गूण जावन कोणाक काम ना ताका बऱ्यांतले बरें काम मेळोन दी. कोण दुखेस्त आसात निराश जाल्यार जीव घात करूंक आशेतात तांचे देवाचे आशिर्वाद येवन दी. फ्लेवीक आसतेली म्हणली थंयसर रडोन आसा दुखेस्त आसा न्हिदलेले की आसा पूण दैवीक सकत तुका कुरपा दिता सोंसणीकाय दिता सोंसूंक देवाचें हाजरपण तुका अनुभव जाता. थंयसर आशिर्वाद घालून आसा देव. दिप्ती म्हणल्यार हाका चलयेचेर दीपिका म्हणल्यार चलयेचेर तशेंच जेसिंदा म्हणल्याचेर जेसिका म्हणल्याचेर देवाचें आशिर्वाद आनी बेसांव येता. जोस्लीन तुजेर झीना म्हणून देव आपयता. अनिता तुज्या सर्जरीचे घाय बेगीन गुण जातात. भावार्थान पत्य तो रडोन आसाय. आल्फ्रेड देव तुका नांवान आपयता. आल्फ्रेड तशेंच आल्बर्ट महाक तशें जॉन तुजेर देवाचें आशिर्वाद आसा. स्विकार कर. देवूय तुका नांवान आपयता आनी ताची दैवीक सकत वाळाशी करता. कोण सोम्या जेसू गुलो मारता. सोम्या तुजी दैवीक कुरपेची जर म्हजे थंय वाळाशी कर आनी तक्षण ती तुजे थंय वाळटा. भावार्थान पत्य विस्वास दवर. तुजे थंय आसा दैवीक कृपा सोम्या तुजे थंय आसा संपूर्ण तुजे थंय आसा वाट जिवी सोम्या तुजे थंय आसा सडवण तुजे थंय आसा दैवीक कृपा सोम्या तुजे थंय आसा संपूर्ण तुजे थंय आसा वाट जिवी सोम्या तुजे थंय आसा सडवण तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता. तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता. मोगाच्या विविध त्या सांग आतां आमी मागया. जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. तांच्या त्या सांग खातीर मागता. रेनिटा मार्टिन बँगलोर. 25th वेडिंग एनिवर्सरी जेराल्ड आनी वीणा वेगस मँगलोर. 2nd वेडिंग एनिवर्सरी जीवन आनी अनिता डिसोजा वर्काडी. देवाकार गाणी होक लाभ दिता. दैवीक लोरेत्र मंदिरात वारी विशेष कुरपेची जर अनुभव केल्यात आनी मरियमाच्या आनी जेसूच्या मानाक लुलेट फेर्नांडीस गोवा. डेविड मारिया क्रिस्ती सिमॉन आनी कुटाम. रोनाल्ड वाज आनी कुटाम. जेसूच्या बोपयत काळसाच्या मानाक आल्स्टन डायस माडांत्यार. दोगी दुओ आपणाच्यो वर्त्या तरान बरें मार्क्स काडून पास जाल्ल्या पासून फॉर passing of both the girls with good marks. Sarita Lobo Borivali West 9th and 10th standard class बरे मार्क्स काडून पास जाल्ल्या पासून अनिता मास्करेनस गोम्स मिरा रोड. जायते जाणांनी हांगासर आमकां
सांगला तांची भुरगीं बरें मार्क्स काडून पास जाल्यान बऱ्या तरान उत्तीर्ण जाल्यान आनी बऱ्या विद्या संस्थान तांकां प्रवेश मेळ्ळा आनी भुरग्यांचे वायट संवय रावल्यात दैवीक रितीमध्ये आराधनांत वांटो घेतल्या वरवीं तांच्या घरांत केदाळे आराधन घालून दवरल्या वरवीं आनी मिसाचें बलिदान वांटो घेतल्या वरवीं तांच्या कुटुंबांत माया मोग आयला घोव बायला मध्ये मनस्ताप आसलो बायलेन रागान घोवाचेर सुरी सयत मारली पूण आतां ती राजी जाल्यान माया मोगान जिवन आसात देखून पूत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता सर्जरीचे घाय गुण जाल्यात मरता म्हण आसलो तो बरो जाला कॅन्सर म्हण आसलें आतां तें कॅन्सर न्हय म्हण जालें देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात पोटांत असली ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी अल्सर्स गूण जाल्यात पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर आसलें तें देवान गूण केलां युरिनरी इन्फेक्शन पयस केलां किडनीन फातर आसले विशेश दूख आसली देवान तांतलें आतां निवारलां गांठी दूख आसलें सगळ्या आंगार गांठीची दूख आनी पेंकट दूख आसलें तांतलें देवान निवारलां आनी जाग्याचे समस्या आसली जाग्याचे दाखले जावंक आसले रेकॉर्ड जावंक आसले ते वेळार जाल्ल्या बसत फ्लॅट नांवार जाल्ल्या बसत घराचें उक्तावण जाल्ल्या बसत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या बसत सैरीक जाल्ल्या बसत भुरग्यांचे देणे देवान लाभयल्ल्या बसत जुबलेवाचें कार्य तशें कुमगाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या बसत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू विविध देसां बसत मोगाचें न्हू मागोंक उलो दिला विशेश जावन ह्या साकां बसत आनी सर रिलिजियस बसत मागोंक उलो दिला वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस बेंगलोर जस्टीस ऑर पीसफूल सेटलमेंट इन प्रॉपर्टी जाग्याची समस्या इत्यार जावन माया मोगान तांणी राज्य संधान करच्या बसत रिटा डिकोना मुलोण बरी भलायकी मेळच्या बसत आनी गूण जावचे बसत अलेक्झांडर मॅक्सिम मोंतेरो मिलाग्रीस तशेंच विविध देसां बसत भावार्थान आनी विस्वासान सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाणे बसत मागया देवादीन सिस्टर ॲग्नेस मार्टीस बंटकल स्टीफन डिसिल्वा फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा बांडूप लॉरेन्स मोनीस माडांत्यार जॉना आनी फ्रांसीस क्वाड्रस पसन्ना कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांत उडास करता डॅनियल आनी लविना फेर्नांडीस सांताक्रूज मुंबय देवादीन जेरोम वाज माडांत्यार लेतिसिया रस्किन्ना 30th डेथ एनिवर्सरी कुर्ला वेस्ट सस्नाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुती समाधानेन विशय घेवन दी आमेन बोपय सक्रामेंतांतल्या जेजूचे दिश्ट केल्या तुमकां सादी जाल्यार तेंबी घाला आनी म्हणा सोम्या तुजी कृपेची झर म्हजे तें वळाशी कर तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता दळपारांच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायताय देवीक तुज्या बळान सोम्या जिवीत तूं लाभयताय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो भोवमोगाचे न्हू आमी जेजू खऱ्या दाखवालीच्या हप्त्यांत आसा पुनर्जीवन जावचें म्हळ्यार पास्क अनुभव करचें म्हळ्यार जेजू खरी दाखवाल म्हणून आमी स्विकार करचें खरी दाखवाल म्हळ्यार एका रुखा बरी एका वाली बरी एका जिवाळ एका जिवी बरी सोमी जेजू जिवंत ताचे थंय आमी एकवटचें म्हळ्यार सोमी आनी हांव एकच जावचें तेन्ना सोम्या जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमचें थंय वळोन येता
आनी आमी पुनर्जिवंत जिवीत जियोवचें. आनी आज आमकां आसा एक वर्ती देख सांत आथेनियसची. आतानाजी म्हणटा सेंट आथेनियस. तो 4थ्या शतमानांत तो जियेलो. भोव भक्तीवंत जिणी तो जियेलो. भोव शांतीपणाची भाग्यवंतपणाची जिणी तो जियेलो. त्या काळार आसले सर हेरेसी म्हळ्यार पवित्र सभेच्या शिकवणेचे विरोधी जावन आसले. त्या विरोध तो झुजलो. ताच्या भक्तीपणान आनी ताच्या शांतीपणान देवाचेर अखंड पात्येनी तो दवरून तो जियेलो. आमी तेच परी जियेचय म्हणून आयचे वाचपाय आमकां उलो दितात. समी जेसू म्हणटा तुमी म्हज्या मोगांत रावाजय. जेजूच्या मोगांत रावचें म्हळ्यार जेजू जशी एक खरी दाखवाल म्हूण आमी नियाळ करचें ताचो फांटो जावन ताचे थंय एकवटांत जियोवचें. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ही विशेष कृपा आमी जोडून घेवया. एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी आमच्या अंतस्करणाचेर दीस घालया. सबार पावटी सोमया तावन मेकळे जावन सुकोन गेल्ल्या फांट्या बरी जाल्ल्या पासून फळ दिवच्या बदलाक आमी फायद्या पडना तसल्या फांट्या बरी जाल्ल्या पासून देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्याका कृत कर, सोम्याका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, सोम्याका कृत कर, सोम्याका कृत कर. प्रार्थोया. सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा जेजू तुजो पूत आनी खरोच देव म्हणून परगट शिकोवंक आनी विरोध्यांचेर झुजोवन खरो भावार्थ सांबाळूंक भाग्यवंत आतानाजाक तुज्या धर्माध्यक्षाक तुवें उजवाड घटाय आनी धैर्य दिलें. ह्या वीर शास्त्र्याची आमचे खातीर विनवणी तुज्या मुखार पावोवन दी. ताणें दिल्ली तुज्या सतांची शिकवण घेवन तुका दिसान दीस अधीक वळखूंक आनी तुज्या मोगान निरंतरी वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तो व्हड जमतेर जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रो उठलो आनी तांकां अशें सांगी लागलो, भावानो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जण आसलेल्या देवान आमकां दिलां तशेंच तांकांय पवित्रत्व दिवन हेर जातींच्यांकी आपणे पसंद केल्यान म्हणून दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वावोंक तांकानातलें जूं शिसांच्या खांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन
तारण मेळ्ळां तें आमी सतमानता तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणा मारिपात हेर जातीच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या खुणां आनी असर्या विशयंत सांगलेलें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचे उलोवन जातास जाकोब उलयलो. भावानो म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांची कशें पयले फावटीन दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विंचून काडली तें सिमावन तुमकां विवर दिवन सांगलें. हें प्रवाद्यांच्या उतराक सारकें ताळ पडटा, कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलो आनी दाविदाचें मोडून पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कोसलोवन पडलेलें उबारन हांव तें नव्यान बांदतलो. हाचे वरवीं उरलेले मनशां कुळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी मागातावन कळीत केल्ल्यो ह्यो सर संगती आतां घडोवन येसो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फायसल अशें, हेर जातीच्या लोकां तावन सोम्या थंय परतल्यांक आमी उपात दिवचे न्हय. तरी पूण बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी कांयनाये, व्याभिचार सुकयजे आनी गोमटी चिड्डून मारलेलेंचे वा रागात आसलेलें मांस कांयनाये म्हणून तांकां आमी बरपीनिशी समजणी दिवचे. कित्याक मोइजेचें नियमशास्त्र कितलेशा संततीतावन हर एका शहरांत परगट जाता आसा. हर एक साबता दिसा सिनागोगांत तें वाचतात. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. परमेश्वराक अर्सिया ताचें नांव वाकणा. श्लोक. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. ताचें तारण दिसपट्टें गाजया. जनांगां मदें ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पर एकलोसो राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें तीर केल्या ती बिलकुल आलची ना. सर परजांची न्याय निती घालतो झडती करतलो. श्लोक. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांदवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाचे.
म्हज्या बापाचे उपदेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेसू क्रिस्त तें अधीक मोगाचें न्हू. पुनर्जीवन जेजू तें आमी एकवटांत आसता आसतना ताचे थावन कुरपे वयर आमकां कुरपा लाभता आनी आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां आनी विजमेतां जातात. आयचो सांत भाग्यवंत आतानास सेंट अथेनियस हाचे विशयांत आमी नियाळ करया. तो 4थ्या शतमानांत तो जियेलो आनी त्या काळार एरियनिझम म्हणली एक हेरेत उपजाली. हेरेतीक म्हळ्यार आमी जाणाव पवित्र सभेच्या शिकोवणे विरोध या नीज भावार्था विरोध उलोवचें. स्वामी जेजू देव न्हयच तो एक केवल मनीस पूण भोव वर्त्या तरान देवत असलें चिंता पाल्या असली शिकोवण हाचे विरोध झुजोवंक आतानासाक विशेश दैवीक कृपा मेळ्ळी. कित्याक ताचो वेळ सडावत जावन तो ध्यान करच्यांत मागणें करच्यांत पवित्र पुस्तक वाचच्यांत आनी दिंबियर पडोवन मागणें करच्यांत देवाच्या हजरपणांत सुद्दां तो करशितालो. ताचे विरोधी इतले सड जाले की एम्परर त्या काळाचो चक्रवर्तीच ताका लगाड काडूंक मनशांक धाडटा. ते शिपाय एका तारवाचेर आतानासाचो पाटलाव करतात. म्हळ्यार आतानासान आसलें तें शिप तारू मुखल्यान वता आसतना ताच्या फाटल्यान हे शिपाय ताका लगाड काडूंक म्हणून भायर सरतात. आनी आतानासाक दैवीक प्रेरणा काल हें समजता देखून ताचें तारू चलयतल्यांक तो म्हणटा तुमी तारू रावया आनी ताच्या विरोध दिशेन ताका व्हरा. म्हळ्यार आमचे दुस्मान आमकां नाश करूं येताच त्याच वाटेन आमी फाटीं वचोंक पळोवया. आनी उदाक विरोध वळटलें जाल्यारय आतानास ताच्या तारवाच्या तांडेल्यांक सांगून तारू फाटीं व्हरतात. आनी फाटीं व्हरता आसतना ताचे विरोधी दुस्मान तांच्या बगलेंतल्यान पाशार जाता आसतना ते थंय तावन भोब मार तांकां विचारतात आतानाज आसलें तारू मुखार पावलें गी म्हणून. आनी आतानाजच तारवाच्या वयर येवन तांकां भोब मार सांगता वय तो तांचें तारू लगींच आसा ताच्या फाटल्यान तुमी बेगीनच वसा म्हणून. आनी अशें ताच्या विरोधी लागींच तो गेलो तरी पवित्र आत्म्यान ताका धैर्य आनी बोळ मेळ्ळें ताच्या विरोधी लागीं उलोवंक आनी अशें तो सुकोवन घेता. जायते फावटी ताच्या जिवाचेर हल्लो करूंक तांणी प्रयत्न केले तरी देवान ताका सुरक्षीत सांबाळलो. हाच्या पयल्या वाचपांत धर्मच्या कृत्या बुकांत 15व्या वसरांत आमी वाचता कशें सांत पावल बार्नबास आनी तांच्या मुखांत्र सर्वेस्पर देव आपली सुवार्ता जुदेव न्हय आसलेल्या लोकां मदें परगट करूंक थंयसर तांकां मार्गदर्शन करता. जेजू जावन आसा खरी दाखवाल आमी जावन आसा फांटे. स्वामी जेजू खऱ्या दाखवाले तें एकवटलेल्या वेळार स्वामी जेजूच आमकां मार्गदर्शन दिता. त्या सुरविल्या क्रिस्तांवांक तो मार्गदर्शन दिता की जुदेव न्हय आसल्यांक सुवार्ता परगट करून तांकांय भावार्थांच्या मेळीक हाडूंक. आनी त्या वेळार नियमशास्त्राचे जायते आज्ञा जायते उपादेश तांच्या माथ्यार वजें कशें दिवच्या बदलाक केवल 3 प्रमुख संगती. एक बंब्या पुजा मुर्ती पुजा आडयचें, दुसरें व्याभिचार सुकयचें आनी तिसरें गुमटी चिड्डून मारलेलें रगत आसलें कितें खावंक नजो. ह्या पयले 2 संगती आमकां समजतात बंब्या पुजा मुर्ती पुजा आनी दुसरें व्याभिचार. तिसरें गुमटी चिड्डून म्हळ्यार आमी कितेंच हिंसा करूं नजो. मन जातीक या मनशाक या कोणाकी दुखोवं नजो. तांकां ती हिंसा कर क्रूर रितीन तांकां लगाड काड. आमचें मांस आपणाची जेवण जोण घेवचें न्ही. मन जातीक वय मांस खाता जाल्यारय तें मांस खावच्या खातीर मन जातीक मारतना सयत ताका हिंसा दिनासतना वय ताका एक मातशी रीत आसा. त्या रितीन म्हळ्यार आमी अहिंसेचे जायचे, दयाळ्याचे, काकुतीचे, बिरमतीचे जायचे. अशें केवल हरी एकल्यान स्विकार करीचे की जेजू जावन आसा खरो देव नीज देव
आमच्या खातीर मनीस जालो, आमच्या खातीर कुर्सार आपणाक कसाने समर्पण दिलो बापाच्या हातांत, पूण बापान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो. हे भावार्थान सत मानल्या पुरो आमी आमच्या जिवितांत पुनर्जिवंत जिवीत जियेतल्या. ही कृपा आमकां हर एकल्यांक फावो जावं दी. तुवेंच दिल्ली सदेनी आमची सगळी ही जिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वयना सोवे गे आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे. उंड्या वयना सोवे गे आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळा बापा भाग्यवंत आतानाच्या परबे दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या भावार्था पासो तुका दिन वाचून हे बलिदान आमी तुका समर्पिता. आमचो भावार्थ आपट सांबाळून तो संवसारांत विस्तारूंक आमचें जिवीत तुका आमी ओपून दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारांनी सासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत आतनास तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उसवाडायता, तर ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्यास कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं सुमया जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गेंच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. फातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा.
भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिथी मोगान वाडय. पुनर्जीवनपण सुबरवस्त धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मोरया देवाची मेळ संगती सांत जुजे तिसोपोती, सांत अतनासियोस, भगवान धर्मदत्ता आनी सर आनी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक समियान जेजून शिकयल्या बरें आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुठय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. सोम्या तुका सेवकात रेखता, येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव वास्तिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा मनीस जाल्लो तुजो एकलो सुपूत खरो देव म्हूण भाग्यवंत आतानाचा बराबर आमी सतमानता. ह्या पवित्र यज्ञान ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यान त्या वरवीं ताचें दैवीक जिवीती आमचे भितर वाडोवन दी आनी खरी वळख हेरा मनशांक आमी दिवंक फावो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बवशमच्या माय म्हयन्याचे दोलोब्राने चणा